हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळे बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसातच, एकदम मस्त अशी. थंडी बी बरी झाली आता, बरी इन सेन्स कमी झाल्या, सामकी बरी अशी म्हणना कमी झाल्या. सो बरीच आसा आमी. आणि जातली एक दोन दिसान. थंडी बी म्हणटा ती चालूच असता न्ही, अशें ना की बाबा लायफान एकूचदा जाता तेक लागून अशें म्हणून, तशें काय ना, ती चालू असता मदीं मदीं. सो आसात आमी बरी एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा मंगळार, ट्यूजडे आयज, आणि सकाळची न्ही 10:30 सुमार जाल्या. तर सकाळच्या रुटिनाची जी कितें कामां आसता पळय ती सगळी कंप्लीट जाली. न्हावन धुवन शावर बिवर जालो आणि आतां आमी रेडी जाल्या. आमी म्हणल्यार हांव आनी हो मार्केटान वचपा खातीर. तर तुम्ही म्हणटले आयज गडबडीनशें उलयता का म्हणून. तर हय 10:30 जाल्ली आसा आणि मार्केटान नुस्तें हाडपाक वचपाक जाय आमकां. सो ताका लागून गडबड आसा. म्हणल्यार कितें जाता ना, म्हाका घरांतले हे ते मातशें करता, हेका हात लायता तेका हात लायता, मागीर न्हावन धुवन रेडी जाता, मागीर टायम जाता. आनी हो न्हावन धुवन आपल्याली पुजा बिजा करून रेडी जावन बसता, जालें तुजें म्हणून. मागीर सो तितून म्हाका व्हिडियोय बी स्टार्ट करपाचो आसता. ताका लागून म्हाजी मागीर गडबड जाता सगळी. अशें म्हणना तो की तुजें बेगीन करून यो अशें म्हणून, बट म्हाका अशें दिसता की म्हाका लागून लेट जावपाक नाका न्ही अशें म्हणून. तर जस्ट 10:30 जाता ते आसा. आनीक आतां आमी वयता हांगा मार्केटान नुस्तें हाडपा लागून. खूब तेंप जालो मार्केटान वचून नुस्तें जें आसा पळय तें घेतलेंच ना. फाटल्या तेंपान कितें जातालो, हो मार्केटासान हाडटालो नुस्तें खंय कामासान येता आसतना, जो कितें हांव दारान घेतालें नुस्तें तितलेंच. तेज्या भायर अशें नुस्तें बिस्तें हाडप जालेंच ना. तर आतां चवथ जाल्ल्या पयर बिरयानी केल्ली तितलीच, तेज्या नंतर परत नुस्त्याचें कांय हें ना. एक दीस हाणें संडेक आय थिंक सुंगटां हाडलेली, सो ती फ्राय केली. अशें नुस्तें बिस्तें घेवप बिवप तो हें कांय जालोच ना. सो म्हटलें चल आयज या मार्केटान नुस्तें घेवपाक. एक्चुली हेजो म्हळ्यार होच वचपाचो आशिल्लो नुस्तें हाडपाक. हांवें हेका म्हणलें तूंच वचून घेवन यो रे अशें म्हणून. हो म्हणपा लागलो तूं बीन यो, पळय कशें जाय तें. मागीर आपूण थंयच्यान फोन करता, तूं हें आसा तें आसा, हें घेवया तें घेवया करून दोगांचें डिस्कशन जाता. तेदो म्हणल्यार आमच्या फोनार डिस्कशन जाता, म्हटल्यार तिसरो मनीस नुस्तेंच घेवन वयता, तसलें बी जाता एक एकदां. सो ताका लागून हो म्हणपा लागलो तूं बी घरा कडेन आसत न्ही, चल एक अर्द वराचें काम वचून येवया अशें म्हणून नुस्तें घेवन. हांवें म्हटलें चल या, तुमच्या खातीर शूट बी करपाक मेळटलें. पावसा नंतर चवथी नंतर नुस्त्याचें मार्केट हांवें बी पळोवना, तर हांव बी पळोवन घेता आनी तुमकां बी दाखयता. सो चलात तर चड टायम वेस्ट करिनासतना या मार्केटान नुस्तें कितें आसा तें पळोवया. आनी हांव न्ही जस्ट बाथरुमांतल्यान न्हांवून आयलां, माते वलेत आसा केस, ड्रायर सुद्दां मारूना. सो ताका लागून अशें दिसता केस चिपकू टायप. सो चलात तर या मार्केटान नुस्तें कितें आसा तें पळोवया आनी येवन मागीर उलोवया. फुल्ली आसा कशी करपट घे, सुंगटां ना. कितली कशी ते इतली कित्याक इतली कित्याक अर्धी घालतली. बांगडे कशी गे, बांगडे कशे 4 नाका हे 4 रा 5. किती घे कितें कशें तो वांटो मोरी केन्ना खावूं ना मगे आमी, पळोवं बी ना केन्नाय. ओढला रे बरे ते सुवार नहीं चे चांगल्या बऱ्याने आधी ते ताजे शाणे हनुमानान वारा नको
कापून वर येणार. कशे ते सो आम्ही न्ही पावली घरा. आयली नुस्तें एंड ऑल घेवन. नुस्त्या मार्केटा पयली न्ही तुमी कितली गर्दी ती. आनी हें करपाचें ना, नुस्त्याचें नांव काडपाचें ना, इतली गर्दी खबर ना कित्याक इतली गर्दी म्हणून. काल सोमार आशिल्लो न्ही, मे बी आयज मंगळाराक लोक सामके उमेदीर घेता आसतले नुस्तें. नुस्तें भरपूर आसा, ना अशें ना. किंगफीश आशिल्ले, मागीर कल्ली आशिल्ली आनी ते मोठे किंगफिशा भशेन आसता पळय, जेका बुगडी काय कितें तरी म्हणटा पळय, मोठे अशे फुगलेलेशे ते आशिल्ले नुस्तें. ब्लॅक पॉम्फ्रेट, पापलेट ती ब्लॅक कलरची ती, बांगडे आनीक हे बीन ताल्ले आनी इतले आसा जाणा बारीक येद्देशे इड्डा जेका आमी म्हणटा पळय ते धरून मोठे ताल्ले सुद्दां भरपूर आशिल्ले. नुस्तें खूब आसा, अशें ना. आनी जितलें नुस्तें आसा पळय तितलीच गर्दी बीन आसा मार्केटान. भरपूर गर्दी आसा नुस्त्याक लागून नुस्त्याच्या मार्केटान. आनी आतां चवथ जातकीर नुस्तें भरपूर मेळटा म्हणटा न्ही, तशेंच नुस्तें भरपूर आसा मार्केटान. एक्चुली न्ही आमचो प्लॅन आशिल्लो किंगफिशाचो, किंगफीश घेवपाचें आसलेलें. मागीर कल्ली दिसली, कल्लेचेर मायंड डायवर्ट जाली. लास्ट किंगफीश बी घेतली ना, कल्ली बी घेतली ना. एक्चुली जालें अशें जाणा की पयलीं आमी किंगफीश पयलो, बरो व्हडलो आशिल्लो. तर ती म्हणपा लागली, आमी कितें म्हटलें तिका, वाट्याक कोणी आसा जाल्यार घेता अशें म्हणून. येदो व्हडलो किंगफीश घेवन कांय फायदो ना. आयज आनी फाल्यां खावपाचें, ब्रेस्ताराक परत ब्रेस्तार, शुक्राराक एक दीस खावपाचें, शेनवाराक परत शेनवार अशें म्हणून. ती म्हणपा लागली पळयता वाट्याक कोणी मेळटा सांगता आपूण अशें म्हणून. सो आमी मातशे वेळ मार्केटान भोंवली, सगळें नुस्तें बिस्तें पयलें, बट वाट्याक कोण मेळूना. मागीर अशें म्हटलें, हो म्हणपा लागलो इतलो सगळो किंगफीश घेवन आमी 1-2 दीस खावपाक बरें दिसता, आयज खातली फाल्यां खातली, मागीर खावपाक बेजार येतलो, इतलें कितें करतली आमी. आनी आमगेर नुस्त्याचें सांगपाक म्हणल्यार अशें की म्हाका नुस्त्याची आवड ना, म्हाका व्हेज म्हाजें. सो हो खाता, बट हेका कशें हुमणांतलो 1 पीस आनी भाजलेलो 1 पीस ओके जाता. 2 पीस मॅक्झिमम तो खाता, त्याच्या वयर तो नुस्तें खायना. ताका नुस्त्याची आवड म्हळ्यार कशें ताका हुमण बीन अशें जेवपाक आसपाक जाय जाल्यार ताका बरें दिसता. ताका नुस्तें जायच अशें ना भितरलें. सो ताका लागून इतलें नुस्तें घेवन कितें करतली अशें म्हणून मागीर उगी रावली. आनी हेका बी कोण नाशिल्लो न्ही, सो मागीर कल्ली घेवया म्हणली. कल्ली हांव खायना म्हटल्यार म्हाका भंय दिसता खावपाक. सो तिचे तिरपे गाटे आसता न्ही, ते लागता, ताका लागून म्हाका भंय दिसता. हांव म्हणपा लागलें येदी व्हडली कल्ली आपूण एकलो कितें सोंपयतलें. हांवें पयलींच सांगलें हांव खावचें ना म्हणून. मागीर ते थंय मायंड चेंज केलें, नाका म्हटलें. लास्ट करबट घेतलें आनी बांगडे घेतले. आनी मागीर अशी याद जाली की आमचे कडेन मोठी सुंगटाय बीन आसा म्हणून. सो मागीर म्हटलें आसूं पुरो. तरी हो म्हणटालो बारीक अशी कल्ली घेवया अशें म्हणून. हांवें म्हटलें नाका, सुंगटां आसा न्ही मोठी ताका लागून. सो करबटाची मायंड आमी करूनच गेल्ली, म्हणल्यार चिंतूनच गेल्ली की करबट जें आसा पळय तें घेवया अशें म्हणून. हुमणाक लागून, हुमण बरें जाता न्ही करबटाचें. सो ती आमची मायंड आशिल्लीच. वयता आसतनाच पयलीं आमी करबट बी घेतले आनी मागीर बांगडे घेतले. 200 रुपयांक 3 काय 4 घेतले तरी बांगडे. सो ते बांगडे घेतले आनी मोठी सुंगटां आसा न्ही ते. सो निवळ बी करून हाडला, कांय हें ना. थंय मार्केटानच ती एकली वळखीची आसा, ती म्हणपा लागली निवळ करना आयज आपल्या फुड्याक गा म्हणून. मागीर म्हणटा चल कर अशें म्हणून. हांगाय बी आमकां खूब टायम लागता न्ही. एक्चुली करबट आनी बांगडे निवळ करून घेवपाची गरज नाशिल्ली, बट असो ती म्हणटा न्ही अशें म्हणून म्हटल्यार असो चल दी तिचे कडेन करया अशें म्हणून. तिणें 5 मिनटान दोनी निवळ करून दिले. चल दाखयता तुमकां. सुंगटाचे भरशीचे जर करबट असले न्ही बरें जाता. सुंगटाचे भरशीचे ना, लेपो मागीर ते पाताचे पिताचे तसले. हें पळयात असं दाखयता. सो हें पळयात नुस्तें. हे बांगडे 200 रुपयाचे न्ही रे. 100 रुपया 4. आनी तिणी म्हाका 200 रुपया 4 सांगले मरे. हांवें एकलेक विचारलें, तिणें म्हाका 200 रुपयाक 4 सांगलें. म्हाका दिसलें हेणें बी 200 रुपयाक 4 हाडले म्हणून. 100 रुपयाक 4 बरें आसा. सेम सायज बांगडे म्हाका तिणें 200 रुपयाक 3-4 वर म्हणून सांगलें. सो
आणि हे करबट हांगासर असले पाताशी ताल्ले वेल्ल्यो लेपो सगळे मिक्स फक्त सुंगटां ना तितू भितर. तर हे करबट हाडलें हुमणा खातीर. हे बांगडे घेतले आनीक प्रॉन्स जे आमचे कडेन आशिल्ले पळय फ्रिजान ते काडला भायर. ते पयर दाखयल्ले पळय ते मोठी सुंगटां. सो आनी असली सुंगटां आनी आयज बी मार्केटान आशिल्ले न्ही रे. कितें आशिल्लें रे ते लॉबस्टर्स बीन आशिल्ले न्ही. लॉबस्टर्स आशिल्ले टायगर प्रॉन्स आशिल्ले. नुस्तें भरपूर आसा आयज मार्केटान. ऑप्शन्स किंगफिशाक पार्टनर ना म्हटलो तो सोडलो. कल्ली हांव खायना म्हटली हेका जाय हेका आनी मागे माक आवडटा खूब. सो मा आमगेली कल्ली म्हणल्यार पिशी सामकी कल्ले म्हणल्यार जीव सोडटा लायट बीन. ताका लागून कल्ली सोडली एकलो कितें खातलो काय म्हणून. आनी लास्ट मागीर बेजीक जे नुस्तें आहा पळय तेजेर पावले बांगडे. सो आतां हे फ्राय करता आनी सुंगटाचे पोया कशें कितें तें. आनी हे हुमणाक हांवें येवच्योन पयलीं मिक्सर लायलो. मिक्सांक पयलीं करून काडटा. आयज आमगे सयरी येता दिसता काळो रडटा. हां हेका नुस्त्याची बोडका हाडला. निवळ करून घेतलेलें न्ही नुस्तें. सो मागीर बोडका हाडलें बांगड्याची जी बोडका आसा पळय ती दी म्हटली ताका लागून. तें आसा तें खाता सो कावळो येवन रडटा. सो चला तें करून घेता पयलीं मिक्सर. लायट गेली आतां येतली मरे ना मातशी लावूं जायी. सो आतां आनी मातशी लावूं जाय. कांदो बी घातला हांवें. कांदो दवरला अर्दो हुमणाक घालपाक. सो करून घेता आनी मेळटा तुमकां. काल न्ही दिसभर पावस आशिल्लो. राती बी भरपूर पावस. इतलो पावस पडला ना राती वारो बिरो मारून सारको. सो आतां मातशें दिसभर कांय ना. सकाळीं पासून पडला 9 म्हणल्यार सुद्दां पावस. आतां ना आतां मातसो उजवाड असो जाला. आनी हो पळय पेशंट प्लस हॉरर हें तें गेलो सारको लूक. म्हाका आवडूना सामको. ताका थंडी जाल्ली अजून जावना. ताळो मातसो जाय तसो तेजो. आनी म्हाज्या भितर रांदपाचें चालू आसा. रांदपाचें म्हणल्यार जालें रांदून एक्चुली. नुस्तें जें आसा पळय तें फ्राय करपाक घातलां. टायम 1 जालें 1:05 जालें. सो दाखयता तुमकां. ओले तें सा नुस्त्याचें बोडका बी खावन सामकें सुस्तेलां हांगासर. पडवलां पळय कशें रे. हाय कितें सा सुस्त जावन बसलां तें. आनी नुस्तें बांगडे जे आसा पळय न्हू ते फ्राय करपाक घातल्या. आनी तुमकां खबरच आसा म्हाजें ऑल टायम फेवरेट. म्हाका न्ही नुस्तें आवडना मातशें सुद्दां. हुमण जावं अशें भाजलेलें तर एक ओके. बट हुमण म्हाका सामकें आवडना. बट बांगड्याचे हेजे आतां जे गाबोळे जे आसता पळय ते म्हाजे सामके फेवरेट. आनी हे हांगासर शीत आनी करबटाचें हुमण. सो म्हाका भिंडाचे सोला वयल्यान घालून दवरल्या. आनी सुंगटां जी काडलेली पळय न्हू ती तशीच दवरली परत. एक्चुली न्ही सुंगटां जे आसा पळय ते अशें चिंतलेलें कितें करया अशें म्हणून. खूब मोठी आसा न्ही ती सुंगटां. ती हुमणाक बी कोता येना. चिली जावं फ्राय बी बरी जाता न्ही अशें म्हणून. मागीर हो म्हणपाक लागलो बांगडे फ्राय आसा न्ही अशें म्हणून. तेजे आनी कांय करनाका. कित्याक ह्या दिसान थंडी जाल्ल्या कारणान न्ही तोंडाक अशी रुचूच ना. बेजार येता कितें खावपाक आनी करपाक. सो ताका लागून हो म्हणपाक लागलो आसूं तशीच दवर मागीर पळोवया फाल्यां वेनसडे आसा न्ही अशें म्हणून. तर आतां बांगडे भाजल्या हे सोंपक जाय. 4 बांगडे आतां एक सुद्दां खावपाक जाता जाल्यार पळोवया. एक्चुली म्हाका तर नुस्तें नाकाच आवडना इतलें. हेका आवडटा बट हेजें खावप खूब कमी नुस्तें. आनी आतां थंडी जाल्ल्या कारणान तोंडाक रूच ना न्ही. सो आनीक खावपाक हें जाता मनूच येयना अशें. सो ताका लागून पळोवया तेंच सोंपता जाल्यार. जालें नुस्तें भाजून. आतां वाडून घेता. वाडटा दोगांकय. हांव पळयता कितें करता तो. फोनार उलयतालो जालें जाल्यार वाडून घेता. आनी लास्ट टायम न्ही म्हाका कमेंट आयिल्लो की तुमच्या थंय नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें बारीकूच मेळटा मोटें नुस्तें मेळना काय म्हणून. तर अशें ना की बारीकूच नुस्तें मेळटा अशें मोटें बी नुस्तें मेळटा. बट कितें आसा जाणा मार्केटान गेलें न्ही जाल्यार सदाशिवगड मार्केटान बी मेळटा मोटें नुस्तें. आनी म्हाजाळीक न्ही किल्ला कोतार बी इसवण खूब मेळटा. अशें ना की बारीकूच नुस्तें मेळटा अशें म्हणून. आनी आतां हांगासर कारवार नुस्तें मेळना म्हटल्यार आनी खंय मेळटलें.
मातशें मार्केट जें आसा पळय न्हू फीश मार्केट तें बारीक आसा इतलेंच. सदाशिवगडा तरी ओके, माजाळीक सामकें मार्केट बारीक आसा. आनी कितें खबर आसा, मार्केट भितर उरता आनी रोड सायडीनचो जागो आसा पळय नुस्तेकारां थंय बसता. ताका लागून अशें दिसता की मार्केट ना अशें म्हणून थंय. एक्चुली मार्केट आसा थंय भितर न्ही रे माजाळींक. आनी नुस्तें भरपूर मेळटा. तुमकां तर खबर आसा कारवार नुस्त्याकूच फेमस. आनी अशें ना की कारवार जो मेन कारवार आसा थंयच मेळटा अशें ना. माजाळीं सदाशिवगडार सगळ्या ग्रामनाथ म्हणून सगळ्याक नुस्तें जें आसा पळय तें भरपूर मेळटा. आनी हांगच्यानूच सगळें नुस्तें जें आसा पळय तें गोंयाक बियाक वयता अशें म्हणल्यार सगळेंच नुस्तें हांगच्यानूच वता म्हणून. बट वयता हांगच्यान खूब नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें भायर वता न्ही रे. सकाळ फुडें बोटी लागता न्ही, सांजच्योय बी लागता आनी सांजच्योय बी लागता न्ही बोट्यो. सो 4 कितें तरी लागता. जेटी आसा त्या जेटीर लागता बोटी. सो चलात नुस्तें जालें म्हाजें भाजून करपन वतलें भितर. चलात वता जेवता बिवता आमी आनी थोड्या वेळान मागीर मेळटा तुमकां. यो रे वाडटा. गुड इवनिंग. सांजची न्ही 5 जाता ते आसा. स्टील भायर कितलो काळोख पळयात. पावस पडटा बारीक बारीक असो. हांगासर उदकान पयल्या कळटलें तुमकां. सो बारीक पावस पडपाक स्टार्ट जाला आनीक भायर अशें काळोख असो जाला. आनी हे दिसांनी न्ही काळोख न्ही खूब बेगीन जाता. फाटल्या दिसांनी कितें जातालें 7 जाली तरी उजवाडत आसतालो. आतां ह्या दिसांनी काळोख बेगीन जावपाक लागला. मे बी अशें म्हणटात न्ही की दीस ल्हान आनी रात व्हड अशें म्हणून तशें बी आसपाक शकता न्ही. सो आनी हे पळयात हांगासर म्हाजे आयज 2 गुलाब फुल्ल्या पिंक कलरचे आनी त्या सायडीन हांगासर व्हायट कलरचो एक गुलाब आनी हांगासर 2 रेड कलरचे फुलोन गेले गुलाब. ह्या दिसांक फुलां भरपूर फुल्ल्या. वत भरपूर सुटला न्ही ताका लागून फुलां जे आसा पळय ह्या दिसा खूब फुलपा लागल्या. गुलाबाक बी बरें रसरशीत तशें कळे सुटलेले. तर पावस पडपाक आतां स्टार्ट जाला. उजवाच्यान दमटी अशी जावन आसलेली आतांच पडपाक स्टार्ट जाला. एक जस्ट 5-10 मिनटां पयलीं सान. सांजची 5 सुमार जाल्यार चायेचो टायम जालो. तर आयज हो म्हणपाक लागला आपूण च्या करून दिता हें म्हाका सांगता. आनी हांव म्हाजें व्हिडियोचें काम करीत बसलें तर म्हाका म्हणटा आयज च्या आपूण करूं का. हां म्हटलें कर म्हटलें. आनी च्या कर म्हणटकीर ताका याद जाली कसायाची. खूब जाणांक खबर आसतलो कसाय म्हणून करता. दुदाचो जावं नॉर्मल असो जिऱ्याचो कसाय करता. सो आमच्या ते सायडीच्यान गोंयांक बी इतलो पॉप्युलर असो ना. बट ह्या सायडीच्यान खूब लोक करता. कोणागेर सयऱ्यांगेर बी गेले न्ही ऑप्शन दिता च्या हाडूं नाका म्हटलें न्ही सॉफ्ट ड्रिंकाचें ऑप्शन आसता आनी तेच्या भायर मागीर कसायाचें ऑप्शन आसता. सो म्हाका लायक ना कसाय. बट हो सांगता आयज दुदाचो न्ही बेश्टो सिंपल कसाय करता खंय. सो म्हाका आवडना जिऱ्याचो न्ही तो ताका लागून. सो दुदाचो बी करता दूद बी घालून आनी प्लेन बी करता. जस्ट 5 जाता ते आसा. 5:15 जावपा येयली. दाखयता तुमकां. आयज तेचो शेफ मोड एक्टिवेट जाला. आपल्या असली प्रोफेशनान येयला तो. कितें केलें रे पळय म्हाका हे असलें कांय लायक ना. कलर पळयल्यारूच म्हाका ते तकलेचे केस गेले आनी तेजे पयलींचे सगळे हे गेले लायक्स डिसलायक्स चेंज जाले न्ही रे. म्हाका आवडना ते जिऱ्या उदक पिवपा. आमी ताका जिऱ्याचें उदक म्हणटा जेका तुमी जिऱ्याचो कसाय म्हणटा पळय ताका आमी जिऱ्याचें उदक म्हणटा. तें केन्ना एसिडिटी बी जाली जाल्यार पिता आमी एज अ मेडिसीन म्हणून. मेडिसीन नाका म्हाका तें पळयल्यार वास पळय. हरशीं तुका जिरी लायक ना मरे. किद्यांक जिरी घातल्या बोवा मारता मरे तूं. थंडी अजून बरी जालीच ना आनी हेगे हांगा एसिडिटी जावची पयलीं तेजेर उपाय चालू. अरे बाबा पळय हांगासर इतलू रे. आपणा भरपूर घेतलो म्हाका थोडंसं दिलो. ते हॉटेल करा भशें वाजेर आसा. तूं कितें तुगे हांगा येयलें ना घड 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 करपाक. कित्याक म्हणटा आवाज ते तुगे हांगा येयला 5 स्टार हांकां घडा घडू करपाक. दीस इज माय किचन. हांगा मागे रूल फॉलो करप.
पी आणि जागा जा. सो ह्या पयात किती केला वखत असे चायेचे नावार की तोंडार थापट मारलेल्या भशेन. चहा करतो म्हणटाल न्ही रे तू. तू चहा करतो म्हणून गेल्लो न्ही. तशें न्ही हांवें कर म्हणून आशिल्लें तूच म्हाजे फुड्या येयल्लो आपूण करूं का म्हणून. एक दीस केल्यार बी असले हे पोटा पडपा न्हू खोबऱ्यो. मच्छरांक खाणे खंय. एक्चुली न्ही हो लायना म्हणटालो म्हण हांव गेल्लें लावपाक. आपूण धांवलो मागीर. तूं लायनाक आपूण लायत खंय. ह्यो ज्यो केळी आसा पळय न्हू त्यो चवथीक हेका यूज केल्ल्यो. कित्याक रे सत्यनारायणा पुजेक. सो त्यो मरपा लागल्यो अशें म्हटलें एका जस्ट लावन दवर म्हणून. म्हटल्यार कितें जालें ह्या दिसा पावस पडलो न्ही तो प्लास्टिकांक तशेंच प्लास्टीक बांदून हें केल्लें न्ही घरांक दवरलेलें न्ही दीक वता म्हणून ते प्लास्टीक सकट तश्योच दवरलेल्यो. सो उदक भरलें. ताका म्हळ्यार जात जाल्यार जावन लाय अशें म्हणून. लाय पळोवया ताका मच्छर खाता तो डिस्को डान्स करपाक लागलो थंय. केळी ज्यो आसा पळय न्हू ते लावन घेता. दोनी एकू कडेन लाय काम जालें जाल्लें जावनी. आनी मेन म्हणल्यार कितें जाता जाणा ही वयर झाडां आसा न्ही आंब्याचें झाड करमलाचें झाड तेज्यानी अटामो पडटा म्हणटा आमी. तसो तो अटामो पडटा थेंबे मोटे मोटे पडटा आनी झाडांनी दुखवता आनी जायना. एक्चुली पयलीं बी लायल्ले आमी थंय माती लेवल केली तेन्ना केळी. बट लागली बीन आनी मागीर खूब जेन्ना भरपूर कंटिन्युअस पावस पडलो पळय तेन्ना मेले त्यो मागीर. हां कातर हाडटा. सो चलात तर हेच्या वांगडा आयचो व्हिडियो बी हांगा सेंड करता. आनी मेळटा तुमकां फाल्यां आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय. ओ रे खाले रे बाबा.